खुशाल वडीत सपाय समाय सोदीस. म्हजें नांव रेमेतिना डिकॉस्टा. म्हज्या गोरकाराचें नांव जॉन फ्रांसीस डिकॉस्टा. म्हजें नांव क्रिशा बेलिया डिकॉस्टा. माय बाब तुमकां उलो मारता तेन्ना तुमकां कितें दिसता? बाब माय माय पाय पाय करून हिंगा येता तेन्ना म्हजें गाडी सामकें इतलें खुशाल जाता सांगूंक जायना तितलें. माणकुलीं तेजीं उतरां आयकून हांव एकदम जादोशी जाता. शापाय शामायचो हुस्को भायर बॉलकावान पासयो मारी आमची वाट ती पळोवन हुस्क्यान बरो जांबयो काडी चुकताना आमकां शिडकायताली. चुकीनी टायर घालून पोत्तून पोत्तून आमकां जागयताली. बरें केल्यार आमकां शाबासकी दिवन उर्बा आमची वाडयताली. यश आवडताली देवा लागीं मागो. आवडो ताचो आसलो आमी महान जावन आपलो जीव आमच्या फाटल्यान कोचून हारपीट जाताली फुडार आमचो करून. शापाय शामाय सदांच मान आमी दिवचो. ताणें दाखयलोल्या पावलांनी चलून ताचो हावेस आमी सदांच पुरो करचो. देव बरें करूं. म्हजें नांव एना डिसोजा. आमगे 8 जाण नातरां. आमी नातरां थंय खुशाल आहाय आनी आमी नातरांक उलोवन चड खुशाल जाताय आनी आमगे नातरां शिंगताय बरीं सगळें बरें कोताय आमकां. आमचोय उगडास नातरां कोताय. म्हजें नांव आलिया. ही म्हजी माय पेदल आनी तो म्हजो भाव सॅम्युएल. धर ही म्हजीं नातरां. म्हजीं नातरां ती म्हाका सदां हॅप्पी दवरता आनी तीं घरां आसतगोच हांव एकदम खुशाल आसतां. आनी ती म्हजो जायतो कुयदाद कोता. एक हांव न्यूज जाल्यार न्हिदोलें जाल्यार ती म्हाका इंचाताय मागीर कितें जालें च्या दिची उदक दिचें म्हूण. आनी हो म्हजो सामेल नातू हांव हूंय भायर सरून वयता जाल्यार म्हजे बराबर तो येता. म्हजे हाती धरून तो म्हाका घेवन वयता. इतलें म्हाका व्हडलें देवागेलें देणें आनी ताका देवान सदांच खुशाल दवरल्या पुरो म्हूण म्हगेलें मागणें. मुगे दोगांय मुगेलीं नातरां आनी दोग जाण नातरां आहाय तीं भायर आहाय चेड्या गेलीं. ही मुगे चेवडालीं आनी आपुरबायेचीं नातरां सारकीं आमचीं मोगाचीं दोगांय. आनी आमी तांकां बरें आमचें हें दिताय मोग दिताय तांकां. हांव बेलिजा आराना. हांव म्हज्या ग्रॅमा विशीं कितें शिकलां तें सांगूंक वेता. तेन म्हाका सदांच तेस करपाक शिकयलां आनी मिसान वांटो घेवपाक शिकयलां. हे तेन म्हज्या भावार्था विशीं हो योगदान केला. ताका लागून हांव इतलें सदांच हांव मिसाक येता आनी रिडींग करतां. तेन म्हाका बरे भाशेन रावपाक आनी दुसऱ्यांक आदार करपाकूय शिकयला. माय बाय तुमी आमचो इतलो मोग कित्याक करताय? बाये भुरगीं सगल्यांकूच बरीं लागतात आनी भुरगें म्हळ्यार आमकां व्हडलें देवागें देणें. हांव त्रिनिदाद डी सिल्वा. तेचे ताका एकदम मोगान हांव सामको जीव घाता. येयलो म्हणटकूच एकामेकाक नाना नानी म्हूण सामकें भितर हें आमकां हें कोताय. आनी केन्ना घराक येयल्यार देखून सदांच ती कितें नानी कितें आहा कितें आहा कितें हाता सोदताय. कितें तांकां लागून हाडून दवरताय आमी कितें. माय तुका उगडास आसा की हांव धाकटें आसतना शिर्याक कितें म्हणटालें तें? ओय म्हाका उगडास आसा. तूं शिऱ्याक म्हणटालें म्हाका माय म्हाका जिरा करून दी. हाजेर हांव तुका म्हणटालें बाये तुका हांव जिरा करून दितां तूं हातोलें. तूं म्हणटालें वय माय हांव हातोलें. हांव अग्नाल डिकॉस्टा. मुगे नातरां 8 जावन आनी आमी खुशाल आहाय नातरां कडेन. आनी 5 जावन UK आहाय आनी 3 जावन मुतबुले आहाय हिंगा. आनी आमी हॅप्पी आहाय तें बोले आमगे टायम बरो पास जाता आनी तीं आमकां बरी लायक कोताय. माय बाय तुमी आमकां लागून खुशाल आसाय? वय बाये आमी चड खुशाल आसा आनी तुमचे म्हणे आमी शेपाय शेमाय जावंक पावल्या म्हूण हांव देवजूक आर्गां दितां. म्हजें नांव लुसी परेरा. आयज म्हाका खूब खुशालकाय भोगता सांगूंक की हांव एक ग्रॅण्डमादर म्हणून. म्हाका 2 जाणां आसात. एक चेडूं नात आनी चेडो.
नातू दोगांय म्हजो खूब चड मोगता आमचो आनी तांचे मोगान आमकां जाय ते आमकां कांयच नाका जाता आनी इतली खुशालकाय भोगता की तांकां तांचें खुशालपण जावन आसा आमची खुशालकाय आमी जाता तितले भावुत्ता तांकां बरें मार्गदर्शन दिवन आनी बरें देव भिरांतीन वाडोवंक आनी चड करून तांकां चड लायक म्हज्या जेवणाची सो म्हाका चड खुशी भोगता तांकां कितें आवडटा तें डीश रांदून दिवपाक हीच जावन आसा आमची व्हडविकाय आनी आमी मागता आमच्या नातरां सगळें सदांच ती खुशालकायेन आसूं तांकां देवान आपले कृपेन राखूं आनी सांबाळूंक म्हूण आमचें सदांच शामाय शापायचें मागणें आमच्या नातरां सगळें म्हाका हे म्हज्या भुरग्यां सांग आतां वेळ सांबाळ सारूंक एकदम बरें दिसता तांकां रांदूंक तांकां कितें बरें वायट आहा तें सांगूंक जेन्ना ते वायट कोत्ता मस्ती कोत्ता तांकां हांव तें आयको ना आयको म्हणजे सांगपाचें आसा तें हांव तांकां सांगता म्हजी नातरां म्हाका चड आवडीचीं म्हाका कसलीं चिंतनां आसतात तेन्ना म्हजीं चिंतनां म्हजीं नातरां म्हजीं चिंतनां पयस करतात म्हजें दुयेंस पयस करतात आनी म्हजीं नातरां म्हाका चड मोग दितात म्हजें नांव जॉन फेर्नांडीस हांव सदांच मिसाक वयतां आनी म्हज्या नातरां पासत हांव सदांच मागता तांचे पासत तांकां देवान ताचेर बेसांव घालो म्हणून देव तांचे सगळें आसूं म्हणून हें सदांच मागता I feel lucky that I have my grandparents. My grandmother makes very good food for me. Whenever I ask it, she makes it for me. My grandfather encourages me to read books and practice my organ for my music class. My name is Alicia and it's my grandma Branca. This is my sister Elifa and that's my sister Amber. This is my baby brother Noah. Happy Grandparents Day, Mai. I'm so lucky to have you in my life. My favorite memory with you is discussing the FIFA World Cup. And whenever I feel nervous, you always motivate me by saying to Binaka, "Tuko zatole." Thank you for always playing with us, praying for us, and taking care of us. May God bless you always and give you long life. म्हजें नांव जावन आसा ब्राझिलिया फेर्नांडीस आनी म्हज्या घरकाराचें नांव जावन आसा लॉरेन्स फेर्नांडीस आनी म्हाका 9 नातरां आसाय म्हाका खुशालकायेन चेडवांची तशेंच चेड्याची आनी ह्या नातरां उद्देश हांव जायते खुशाल आसा आनी अमगे नातरांक हांवें ती संवसारांत आयल्या थिंगसून तांकां हांवें कडेन जाता ते भाशेन तांकां बरें हांवें रिती रिवाज शिकयल्या उदीक देवा कामाक तांकां हांवें पयलीं तांकां हांवें कपेलांत वचोंक तांचो युथाक जावं भुरग्यां आसतना एंजल जावं वॉल्टर बॉयज जावं तांकां हांवें आदार केला दोतोन शिकोवन आनी देवाचो मोग तांच्या काळजान हांवें घातला म्हाका जाता ते भाशेन देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक म्हजें नांव जुलियेटा कोता फालवाडो आरोसी म्हजी पिराय जावन आसा 82 years वयशीन 2 वर्सां आनी म्हाका हांव दोगा भुरग्यांची आवय आनी 5 नातरांची शेमाय हे म्हाजे जाणटे पिरायेक लागून हांव चड अशोक जाला आनी म्हाजेर एक पावटी हांव हालाक पडटा लोकता पडटा पूण हांव मिसाक येवंक सोडिना हांव आयतार सोंत म्हाजो सदांच सांबाळटा आयताराचें मीस हांव सोडिना 8चे मिसाक हांव येता कित्याक म्हाज्या लागीं जायना सकाळचे मिसाक उठोन येवपाक ते खातीर हांव दुसरे भुरग्यांचे मिसाक हांव हाजीर आसता सदांच आयतार हांव सोडिना कित्याक म्हाका देवाचो चड मोग आनी भावार्थ आनी देवान म्हाका वायट विघ्नांतलें राखलां आनी आतां आजुनूय राखता ते पासत हांव देवाक आर्गां दिनवास दितां आनी तेच बराबर म्हाजी भुरगीं नातरां कपेलांत म्हाजे भाशेन चलतात मिसाक येतात रिडींग कोत्तात म्हाजी व्हडली नात आहा ती रिडींग कोत्ता बेलिजा आरान्ना आनी तें रिडींग केलें म्हणटकूच म्हाज्या जिवाक बरें दिसता हांव बरें खुशाल जाता तेजें रिडींग वाचून कित्याक बरे भाशेन क्लियर रिडींग कोत्ता बरे भाशेन कोत्ता आनी हांव मिसाकसून भायर सरता म्हणटकूच लोक म्हाका पाचारता कितें गो जुलियट बेलिजा नातीन तुजें बरें रिडींग केलां तुजेच भाशेन तुजीच बोर्ड येयल्या ताका
व्हेरी गूड अशें म्हूण म्हाका लोक पाचारता. हांव अदीक आनी अदीक चड खुशाल जाता, कित्याक हें भुरगें म्हाजेच भाशेन मुखार सरता आनी देव मोगान चलता म्हूण म्हाका चड आनी चड देवाचेर उपकार. देव म्हाका राखता आनी म्हाका सांबाळटा, कित्याक म्हाजो भावार्थ देवाचेर आनी सायबीण मांयचेर. हांव ह्या परदेसान आसतना म्हाका मिसाक वचोंक मेळनासलोलें. जायतो तेंप मीस नासतना आसलीं, पूण हांवें म्हाजो भावार्थ सोडूंक ना. हांव भावार्थाक थीर रावलीं आनी देवान म्हाका राखलें आनी सांबाळलें. म्हाजो भावार्थ हो केन्नाच कसलो ना आनी हांव हेच भावार्थान आयज पासून इतले पिरायेर पावलां, कित्याक हांव ल्हान आसतना सावन देवाचेर भावार्थ दवरून आसा. हांव ल्हान आसतना सावन मागणें कोत्तालीं. हांव म्हाज्या घरा म्हाका जाता तितलें रोजार कोत्तां, कित्याक सायलंट जाग्यार हांव बसतां, आवाज नाका ते जाग्यार बसतां. तरूय आसतना म्हाज्या बराबर म्हाजो धाकलो नातू बसता पोंत घेवन आनी बेश्टे मुणे मेजून तेर्स करता. हो म्हाका देवाचेर व्हड उपकार आसा की म्हाजीं भुरगीं म्हाका फोलो कोत्तात म्हूण. आनी हेच भाशेन हांव देवा लागीं मागतां, हे सगल्या भुरग्यांच्या पासत हांव मागतां, हीं भुरगीं नेणार जाणटी भुरगीं आसात वाडलेलीं तरणाटीं तशीं, तांकां देवान बरें शिकोवन बरो आदार भावार्थ शिकूं आनी तीं बरें देवाच्या मोगान आनी कुरपेन आनी बरे मर्यादेन तीं वाडोंक हांव तांचे पासत देवा लागीं विनोती करतां. सायबीण मांये लागीं मागतां, ह्या भुरग्यांक चेडवांक अदीक करून सांगात दी, आकांताच्या वखदार तूं पाव, हें हांव म्हाजें मागणें देवाक उबारतां. म्हाका भावार्थ देवाचेर आनी मुगे अनुभव जावन आसा देवाचेर. म्हज्या लागीं जायना देखून जाल्यार हांव पयलो वेळ मुगेलो देवाक दितां. तितलेंय मुगे जिवितान देवान म्हाका जायतें बरें दिलां आनी म्हज्या नातरां उद्देशीं जावं ते भायल्या गांवांत आसा नातरां व्हड जाल्याय तीं आनी सगल्यांक देवाचो मोग तांणी बरे भाशेन आज पासून तीं अनुभवताय आनी म्हणटाय नानान आमकां जायतें शिकयत म्हण आजून शिकयता आसा, जावं टेस्ट करूंक आमोर करूंक जावं तेर्सा वेळाक टायमाक येवंक आनी मिस्तेर शिवंक सगळें मुगे जिवितान म्हाका मुगे नेणारपणान म्हाका शिकयलो तें मुगे मायंडपान आयज पासून हांव तें उजार कोतां आनी बरे भाशेन ह्या नातरां खुशालकाय हांव भोगतां आनी व्हड खुशालकायेन आयज पासून हांव आसा आनी देवाचो आदार म्हाका म्हजो हात सदांच देवाचो मुजेर आसा. हे देवाचे उपकारांचे हांव वाटयतां आनी हांव देवाक आर्गां दितां.